रेंव काडपाक पर्यावरण खात्याची मान्यताय लागता। NIO म्हटल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्थेन शापोरा न्हंयेन रेंव काडपाक हयकार दिला। हे विशीं NIOचो अहवाल आयला। आता मांडवी आनी जुवारी न्हंयेंतल्यान रेंव काडपा विशीं NIOचो अहवाल आयल्या उपरांत निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पंप लावन रेंव काडल्यार न्हंयची देख कोसळटा, देखून पंप लावन रेंव काडपाक कशेंच दिवचे ना अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। महाराष्ट्रातली रेंव लिगली आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ मायन्साक म्हणजे लिगल पास भरून आयदर ती कर्नाटकांतल्यान हाडूनी किंवा महाराष्ट्रांतल्यान हाडूनी तेंच्यांनी 500 रुपीज पर ट्रीप आपलो थंयसरलो लिगल लायसन्स आमच्या DMGक दाखोवपाचें, परमिशन्स घेवपाचें आनी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रांतल्यान तेंच्यांनी रेंव हाडपाची हाची सुरवात जाली। दुसरी गोंयांतली रेंव काडपाची हाज्या खातीर आमकां एनवायरमेंटाचें परमिशन लागता। आमकां आमचे NIO जे आसा हांच्यांनी आतां पर्यंत शापोरा रिवराचो सर्वे करून दिला। शापोरा रिवराची लायसन्स आमी थोड्या दिसांनी क्लियर करता। उरलेल्यो रिवर म्हणजे जुवारी आसतली, मांडवी आसतली, हाजो रिपोर्ट NIO कडल्यान येतलो, बट इट वील टेक अनदर 4 months अशें दिसता म्हाका। ते क्लियर जाल्या उपरांतूच बी लिमिटेड म्हणजे वर्साक कितली रेंव काडची हाजेर लायसन्स जे आसा पळय न्हू ती आमी थोड्या दिसांनी इश्यू करतले। बट परत एकदां म्हणजे थोडे जाण ट्रेडिशनली जे रेंव ज्या पद्दतीत काडटाले तशी काडूं येता, बट मॅकनायज्ड पद्दतीत जे पंप लावन रेंव काडटा तांच्यांनी बंद करचें, तेंचेर सदांच म्हणजे हायकोर्टाच्या हेज्यानुसार आमी कारवाय करतले। कारण ही जर रेंव काडीत जाल्यार न्हंयच्यो दोनूय सायडी कॉलॅप्स जाता, न्हंयची विड्थ ही वाडत आसा, तेजो परिणाम शेताचेर जाता, तेजो परिणाम शेतांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत उदक वयता, बांद फुट्टा आनी खारें उदीक शेतांनी वचूंक लागलां। त्या खातीर म्हणजे सक्शन पंप घालून रेंव काडपी हेंच्यांनी पूर्णता बंद करपाक जाय। हें सरकार केन्नाच प्रमोट करचें ना आनी ट्रेडिशनल पद्दतीत जे रेंव काडटले डॅट इज ओके, बट तांकां ऑफिशियली परमिशन दिवपाची प्रक्रिया सुरू आसा। रायबंदर चोडोन पुला खातीर जमीन संपादन करपाचें काम सुरू आसा, पूण कांय जमनींचे धनी मेळूंक नात। ताका लागून जमीन संपादनाचें काम आडकून पडलां। हो प्रस्न सुटावो जाल्या उपरांत पुलाचो बुन्यादी फातर घालतले अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। खरें म्हणजे सरकार हो विशय सोडोवपाक तयार आसा। सरकार हो ब्रीज करपाचोय ह्या सरकाराक लँड एक्विजिशन प्रोसेस सुरवात जाला। साल्वादोर दो मुंद हेवटेंतल्यान लँड एक्वायर करपाक सुरवात जाली। अर्द्या जाणांच्यो लँड आमी एक्वायर केल्यो। फक्त प्रॉब्लेम येयला आतां जे ओनर ना, म्हणजे आमी खरें म्हणजे लँड परचेज करपाक लागला, आमी एक्विजिशन करिना आनी परचेज करता आसतना तो लँड ओनर जाय पडटा। आतां थोड्या प्रॉपर्टींचो लँड ओनर ना, ताजेरूय बी हालींच मयेचे आमदार बाब प्रेमीन शेट आनी सेक्रेटरी लॉ हाज्या आमच्या मदीं मिटिंगूय जाल्या, तेजेरूय सोल्युशन काडटा। आमी एकदां लँड एक्विजिशन किंवा लँड परचेज हाजो प्रोसेस कंप्लीट जालो गाय चोडण ब्रिजाचो टेंडर जाता तितके बेगीन जातलो आनी मागीरूच फावंडेशन स्टोन घालतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।